कांतार म्हणून काळजांत जीव म्हजो खोशेन वता. 7वो साक्रामेंत म्हणचे तूं देवा मुखार भास दिता. सुखान दुखान वांटो घेतेली आल्तारा मुखार दोगांय जुरार जाता. एस्तोलान बांदपास घालून पाद्री आजमेत मारून बेसांव घालता. आयच्या दिसाक खोशेच्या नादार गुरुजानीक सांताना खोशेन बोल्ली. 1971 10 तारीख फेब्रेराची उगडासा खुल्ली. ह्या दिसाक 2 काळजां तुमी हे केली. एकामेकाक भास दिवन मोदी घातली. त्याच वेळार कोण सुवाची गोरजेची गांठ वाजली. त्याच वेळार कोण सुवाची गोरजेची गांठ वाजली. काजारी जिवितान सुखान दुखान वांटो दोगांयनी घेतलो. आल्तारा मुखार दिलोलो जुरामेन दोगांयनी सांबाळलो. काजाराक तुमच्या 50 वर्सां बोता. देखून एकटोलो हो लोक सोगलो. एकवटार तुमच्या देवान कुशालकायेचो पावस घातलो. एकवटार तुमच्या देवान 5 भुरगीं दिली. मोगान बांदलेली बाग फुलांनी निठोयली. देवानूच दिलेल्या फुलांतली एक पाकळी देवाक भेटोयली. व्हडलो पूत मानेल दुसरी दूत तुजी एसपी. देवाचे खोशेन ती माद्र जावं पावली. तिसरो पूत बेंजामी. 4थें फातिमा. 5वें मारिया घाराची दिवली. तिसरो पूत बेंजामी. 4थें फातिमा. 5वें मारिया घाराची दिवली. सांतानाचो खरो मोग देखून ती चड फुडें पावल्या. मोगार आशिर्वाद घालून देवान एकवटार 50 वर्सां दिल्या. काजारी एकवटार वादोळ मोड जाल्या. तोरी पासून तुमी हाताक हात घान भोवल्या. काजारी एकवट गोटुरला देखून दोगांय सांगाताक रावल्या. हॅपी गोल्डन जुबली म्हूण वीश तुमकां कोत्ता. देवान आनीक वर्सां दिवची म्हूण मागता. तुमच्या दोगांयच्या तोंडार हांसो पोवन भुरग्यांची काळजां संतोसता. ही फामील अशीच मोगान उरोंक मागता. दुनिया तूं आमचो राखुंडार वर्तवता. हॅपी गोल्डन जुबली म्हणून हांव सावूद म्हजी सोंपयता. देवा बापाचो आशिर्वाद त्या गोराब्याचेर मागता.